ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद हरे मा. कृष्ण. हरे कृष्ण. अजाई सगळ्यांक मेगे नमस्कार मेगे दंडवत प्रणाम आणि धन्यवाद तुम्ही इतलं टाइम काढून आयले आणि हे भगवत पुराण कोंकणी ती म्हाका मस्त धन्यवाद म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक. हरे कृष्ण. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी मेरा आवाज क्लियर असणार. वय माताजी क्लिअर असं. आज आमगेल टॉपिक असा फोर पिलर्स ऑफ धर्मा. धर्माचे चार स्तंभ. हे धर्माचे चार स्तंभ कसले म्हण पळोवचो पुढे आम्ही हे धर्म मुळे कसं नाही आम्ही म्हण पळोया. धर्म म्हळ्यार एक जनरल एक साधारण अर्थान तो धर्म म्हळ्यार ड्युटी एक कर्तव्य म्हण जाता. केन्ना आता आम्ही ऐकता ती आता नॉर्मल लोकल भाषेन तू पळयल्यार धर्म आम्ही हिंदू धर्माचे आम्ही मुसलमान धर्माचे आम्ही ख्रिश्चन धर्माचे. हे धर्म म्हळे हे हक्क कसं म्हणतात हे विंगविंगड श्रद्धे. विंगविंगड अंतू विंगविंगड श्रद्धे उच्च म्हणतात. ते श्रद्धे चेंज जाता. जाल्यार आमगेलो धर्म एक उरता. एक फर्स्ट लेवल आम्ही पळोव येता धर्म म्हळ्यार कर्तव्य ड्युटी. कशी आम्ही आता मनशाक प्रत्येक एकल्याक तांगेली ड्युटी तांगेली जबाबदारी असता. तशी दादलो मनुष्य असल्यार एक बापूस म्हण तागेली ड्युटी की जबाबदारी असता. त्यानंतर तागेले बामण म्हण एक जबाबदारी असता. नंतर पूत म्हणू अशी विंगविंगड रोल असता तागेले एक फॅमिलींत विंगविंगड रोल असता समाजात विंगविंगड रोल असता. प्रोफेशनल लायफान तांगेले विंगविंगड रोल असता. बायल मनशां असो दादलो मनशां असो तांगेले जबाबदारी तांगेले रोल असता. तशीच आम्ही एकेन सेकंड लेवला पावले थंय पळोव येता धर्म म्हळ्यार कसं नाही धर्म म्हळ्यार एक चरित्र म्हण करेल. आता कशी आमगेले रोल असा विंगविंगड ते रोल आम्ही कशी करतात ते रोल करताना आमगेले मनोभावने कशी उरता ते अत्यंत महत्वाचे असता. आमगेले रोल आम्ही कशी करतात आमगेले मनोभावने कसे असता ते उद्देश कसले आमगेले रोल करचे ते चरित्र आमगेले चरित्र निर्माण करता. ताका एक धर्म म्हणून अर्थ आम्ही दिव येता. ते एक धर्माचे एक खरे अर्थ म्हणून आम्ही हे करत. आता तशीच आम्ही मुखार पळयले हे आता फर्स्ट लेवल आम्ही पळयले की धर्म म्हळ्यार एक रोल एक कर्तव्य एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. ते लोक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून करतात जाल्यार केन्ना एक कर्तव्य म्हण करतात. सपोज एक उदाहरण एक आमकां कोणे एक वय जाल्ले एक आवस बापूस आसा ती माय माव आसा ती तांगेले एक सेव करता ती आमगेले कर्तव्य म्हणून आम्ही करचे. केन्ना केन्ना ते कर्तव्य भावने इतलं मातेंत वत की तदनंतर ते ताजे भायर आम्ही विचार करनात. केन्ना केन्ना आमकां ते इतलं बर्डन जावन वता. एक कर्तव्य म्हण करचे आमगेले जायना आम्ही कसं करचे आमकां मूड ना आमकां इंट्रस्ट ना कितलं म्हण आम्ही सेव करचे अशी जाता. ते आमगेले मनोभावने इफेक्ट पडता. ते मनोभावने उद्देश विंगविंगड असतले. अरे आमकां इतले आस्ती आसा तांगेले आम्ही सेव केले आमकां ते आस्ती मेळटले अशें म्हण बी असल उद्देश बी असतले. आणि सेकंड म्हळ्यार चरित्र आमगेले चरित्र बसले बरे असले मनोभावने बरे असले अरे आम्ही दिसत आम्ही अरे आम्ही तांगेले आवस बापूस ताणे आमगेले आवस बापूस तांणी पुरा तांगेले जीवन दिले आमगेले एक आमकां एक बरे एक शिक्षण दिवचे खातीर आमकां एक पालन पोषण करचे खातीर आमकां एक बरे संस्कार दिल्या. आम्ही तांकां लायक करून प्रेमान पळोवंक घेवका तांगेले एक टायम तांकां आमगेले आवश्यकता आसा. पण हे भावने म्हणे एक नैतिकते भावने ना एक प्रेमान आम्ही सेव करत हे एक तराचे सेकंड लेवलाचे धर्म जाता.
हाजेन कसं आता समाजांत एक शांती उत्पन्न जाता, लोकांमध्ये एक सहकार येता आणि समाजाचे अभिवृद्धी उन्नती जाता. त्याद नंतर आम्ही पळोवया थर्ड लेवलाचे हायेस्ट लेवलाचे धर्म म्हळ्यार कसं न्ही. हायेस्ट लेवलाचे धर्म आसा हांगा श्रीमद भागवतांत दिल्या हे धर्म म्हळ्यार सनातन धर्म. प्रत्येक जीवन एक धर्म, हे मनुष्याले म्हण नाही, प्रत्येक जीव आसा ती तांकां एक 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 धर्म आसा. हे सनातन धर्म म्हळ्यार कसं न्ही, एक मूल धर्म आमगेले मनुष्य जीवनाचे, स्पेशली मनुष्य जीवनाचे एक मूल उद्देश कसले, आमगे मूल कर्तव्य कसले म्हण हे सनातन धर्म आमकां सांगता. आमगे मूल उद्देश कसले, आम्ही कोण हो, देव कोण हो, देव आणि आमगेले संबंध कसले हे आमकां सनातन धर्म आमकां शिकोवन दिता. हे देवालेक आमकां कनेक्ट करता सनातन धर्म. हे सनातन धर्म तो कसले एक जात की, कसले एक धर्म की, नावे कसले एक आमगेले राष्ट्रीयते की खंयचे आड येना ते ಒಟ್ಟು हजेन भायर उरता. सनातन धर्म म्हळ्यार एक आत्मा, एक आत्माक परमात्मालेक मेळयता. एक आत्मा लेवलान आम्ही आमगेले रोल कसले, आम्ही कोण, आम्ही देवाले एक अंश आसा, आमगे देवाले एक आम्ही पार्षद आसा ती. आमगेले कर्तव्य कसं न्ही, देवाल सेवा करचे, देवाल भक्ती करचे, देवाल प्रीती पावचे म्हण हे आमकां सनातन धर्म आमकां शिकयता. फर्स्ट लेवल आम्ही पळयले हे ड्युटी. ड्युटी आमगेले आमगेले कॉन्शियसनेस वयरी, मनोभावने वरी चेंज जाता उरतले. सेकंड लेवला पळयले आम्ही चरित्र. हे चरित्र बी आमगेले कितें आमगेले काल परिस्थिती स्थळ हे अनुसार आमगेले चेंज जाता उरतले. फाल्यां कसले असल विकट परिस्थिती येतली तेन्ना आमकां आमगेले चरित्र बी केन्ना वेळार सोडका पडटले. तसले एक परिस्थिती येतली. त्याद नंतर हायेस्ट लेवलाचे धर्म आसा सनातन धर्म. ते इटर्नल धर्म, ते शाश्वत आसा, ते केन्ना बदलावण जायना तांत. ते पयलीं बी आशिल्ले, आत्तां बी आसा आनी मुखार बी उरतले. ताजे प्रिन्सिपल्स केन्ना चेंज जायना. खंयचे टायम येवं, खंयचे परिस्थिती येवं, ताजे प्रिन्सिपल्स केन्ना चेंज जायना. जाल्यार तांतून एक डिटेल्स ते फॉलो करता आनी ताजे डिटेल्स थोडे चेंज जातले. आतां उदाहरण येतात, पयले काला लोक ऋषी साधू आनी रानां वचून तपशीर करता आशिल्ले. तांगे मोक्ष प्राप्ती खातीर, भगवत प्राप्ती खातीर तांणी रानां वचून कितलीं वर्सां तपशीर करता आशिल्ले. तांणी घर संसार सोडून रानां वता आशिल्लीं. ते रानां ते कुटीर बांदून ती न्हंयची तटार की तांणी आमी आयकल्या ती कितली काणी. तांणी तपशीर कितली हजार हजार वर्सां तपशीर करता आशिल्लीं. योग पद्दतीन तांणी तपस्या करता आशिल्लीं. कडेन कितली काळा नंतर तांकां देवाल प्राप्ती जाता आशिल्लें. जाल्यार आतां कलियुगांत आमी पळोवचे गेल्यार अशी हे साध्य ना. आमगेले आयुश्य कमी आसा. आमगेले एक मनाक नवे एक शरीराक इतली ताकद ना, इतली संयम ना आमगेले की इतलो तपशीर करून. आनी हे प्रत्येकल्याक मनशाक अनुकूल ना हे. आमी प्रभुपाद स्वामीले अनुग्रहान आमके हे भक्ती मार्ग मेळिल्लो आसा. आतां हे कलियुगांतू ताजी एक भक्तीचे एक ते डिटेल्स थोडे चेंज जाले आनी आमी ते ताजे फॉलो करचे ते. ते म्हळ्यार आमी घरांतू उरूं, खंयचे आश्रमांत उरूं, ब्रह्मचारी उरूं, गृहस्थ उरूं, वानप्रस्थ उरूं, संन्यासी उरूं, आमी आमगेले आश्रमांत उरूं, आमगेले जागेर उरूं, आमगेले जबाबदारी की कर्तव्य की करून आमी भक्ती करून देवाले भगवत प्राप्ती करूं येता. हे आसा सनातन धर्म. सनातन धर्माचे उद्देश कसले, देवाल प्राप्ती करची. अनेक म्हळ्यार आसल्यार सनातन धर्माक आमगेले एक अविभाज्य अंग म्हण सांगिल्लें आसा. हे केन्ना विंगड करचे जायना. कशी उदाहरणेक एक साकर. साकर म्हळ्यार ताजे गुण कसले, गोडशे. साकर केन्ना मिडशे असता की ना, साकर केन्ना कोड असता की ना, साकर केन्ना आमशे असता की ना, साकरे गुण म्हळ्यार गोड, ते केन्ना गोड उरता. तशीच उज्ज. उज्ज केन्ना चेंज जाले पळयले आमी ना. सत्ययुगांत उज्ज म्हळ्यार थंड बरफशे उरता आशिल्ले. आतां कलियुगांत उज्ज म्हळ्यार ऊन उरता अशें काय ना. पयलीं बी उज्ज उन आशिल्ले, सगळे उन उरतले आनी मुखार बी उन उरतली. हे उज्जेचे एक गुण केन्ना चेंज जाना, शाश्वत. तशीच हे सनातन धर्म.
आता आम्ही तीन प्रकाराचे असे तीन लेवल आणतोय धर्म म्हण कसं म्हण पळयले तर मुखार वचून आम्ही पळोवया हे धर्माचे स्तंभ कसले कशी हे एक काणी थ्रून आम्ही श्रीमद भागवत कशी सुरू जाता ताजेन आम्ही पळोवया तेन्ना द्वापर युगाचे अंत जाले तेन्ना कृष्ण हांगे पुरा लीली करून आनी गोलोक वृंदावनात आनी भायर सरले ते टायमारी हांगा पांडव आशिल्ले आनी बिलेतली आमी आयिले देवाल सेव करच्याक देवाले एक संग करच्याक हांगा एक देवाले एक मदत करच्याक देवाले लिहिलें तू आता देव हांगच्यान प्रकट जाला कृष्ण आता आमी हांग उरून कसं करचे पण तांणी कसं केलें तांगेले राज्य अर्जुन आणि सुभद्राले पूत अभिमन्यू अभिमन्यू तो कुरुक्षेत्रांत तो तागेले देहत्याग केले ताणे अर्जुनान युद्धांत तो वीरगती प्राप्त केले सॉरी अभिमन्यून ते अभिमन्यू एक उत्तरा आणि अभिमन्यू पूत आशिल्लो परीक्षित म्हणून परीक्षित परीक्षिताक तांणी तांगेले राज्य हे करून दिले वयसून दिले आणि तागेले एक अनपरर केले पुरा साम्राज्याचे एक राज केले ताका आणि तांणी तांगेले मोक्ष प्राप्तीक तांणी वचे गेले अशीची परीक्षित राज तांणी राज्य हे करचे लागला त्याने पळयले ताणे तागेले प्रजे बी तशीची तो पांडवाल वरी तागेले आज्ज आशिल्ली अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव हांगेल वरी ते राज्य करत आशिल्ले तितले पॉवरफुल आशिल्लो आणि पुरा प्रजे बी तागेल्यान तो मस्त खुशी आनंदान आशिल्ली एक वेळेचा अशी कशी राज पहिले काळाच्यानी तांणी राज्यान तो विहार करच्या वता ती पळोवच्या वता ती थंय कसं आसा कशी लोक खुशी आसा की ना की खुशी आसा की ना थंय कशी चलल्या आमगेल राज्यान तो म्हण पळोवच्या मध्ये मध्ये तांणी वता ती तेन्ना एक वेळ अशी विहारा गेले तेन्ना तो पळयता एक कडेन एक बैल बैलाक ताजे तीन पाय मोडल्यात तो बैल एकदम दुखांत आसा आणि भिवन अशी कडकडता आसा आनी पळयले ती आनी एक तागे लागीं एक गाय बशी गाय राबिली ती गाय बी मस्त दुःखान आशिल्ली मस्त एकदम डिप्रेस्ड आशिल्ली हे दृश्य ताणे पळयता पळयता ताणे पळयलें आनी ताणे दोग लोक तांणी गाय आनी बैल तांणे उलोवंक घेत आशिल्ले तेन्ना बैल ही गाय रडता आशिल्ली तेन्ना बैल ताका तिका निमगिता कसं जालें तू कसले इतलो दुःखांत आसा कसं तुगेले दुःखाचे कारण कसले तू कसले बर नावे तुका कसले हुशार नावे कसं त्रास असले नवे कसन तुगेले दूर संबंध आसा ती तांगेल कोणी दूर आसा ती तांगेल उडग आसा तुवें नवे की म्हाका मेगेल पाय बैल सांगता आपणेल पाय मोडल्या म्हणून तुका ताजे दुःख आसवे नवे आता कलीन प्रवेश केल्या आता आमगेल राज्यांत तेन्ना कलीन प्रवेश केले कसं जाता हांगा पुरा तुका गायकांनी मारता ती तुगेले मांसाहार करता ती म्हण ताजेन तुका दुःख जाल्ले नवे आता हे वटू सूर जाले नंतर देव तांकांनी यज्ञ आनी सूर करचे राबयताले लोक यज्ञ सूर करचे राबयले कसं जाले हांगा पावस येचना हांगा बरगाल येतले अनेक अनेक कष्ट येतले वट लोकांक म्हण ताजेन दुःख जातवे अशी विंगड 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 थोडे ना दुःख कसले करतास तू म्हण निमगीत कडे लास्टाक बैल निमगिता की कसं जालें कृष्ण आतां हांगा ना कृष्ण हा पृथ्वी सोंड गेलो म्हण तुका दुःख वे ताका विंगड विंगड लील तुका पळोवचें मेळत आशिल्लें ते लील पळोवचें मेळतना म्हण ताजेन दुःख वे तुका म्हणून निमगिता तेन्ना ते कृष्णाक ते लील पुरा उडग आसत वे तुका म्हण निमगिता तेन्ना हे गाय ताका उत्तर दिता की सांगता ओ ताका बैला रूप घेवन धर्म आयलो तो सांगता ओ धर्म तू तुगेले चार पाय इतले बरे हे आशिल्ले देव हांगा कृष्ण हांगा आशिल्ले पृथ्वीर आशिल्ले तेन्ना ते बरे एक आधार आशिल्ले समाजाक कृष्णाले विंग विंगड लील हांगा चलता आशिल्ले कितलं आमगेले जीवन कितलं बरें आशिल्लें आतां पळय कृष्ण वच्चा गेलो हांची लील कसले म्हाका पळोवचें मेळतना कृष्ण म्हगेले पृथ्वी सांगता पृथ्वी ती गायचे रुपांत ती सांगता की म्हगेले विचरण करता आशिल्ल्या गाया सांग तिका कृष्ण
आणि कृष्णाले ते पदचिन्ह कमल चरण कमल मेगल अंगार पडतशिले धूळी पुरा धूळी मेगल शरीरादी हें जातशिल कृष्णाल चरण धूळी आणि मग शरीर मुळे एकदम रोमांच जातशिल त्यांना मगेले रोम पुरा उठून बसतशिल केन्ना कृष्ण मगेल अंगार विचरण करतशिलो मग ते मस्त दुःख जाता आता कली आयलो मग कृष्ण गेलो आता हांग कसकसने अन्याय अत्याचार जातले पृथ्वीचेरी म्हाका कितले भार जातले आनी मुखारी म्हण हे गाय पृथ्वी देवी गायची रुपारी हाका बैलाक धर्म आसा बैला रुपारी ताका सांगता तेन्ना त्याचे टायमार महाराज परीक्षित थंय येता थंय येवन पळयता की त्या टायमार एक मनुष्य तो पळोवच्याक शूद्र सो दिसताशिलो जाल्यार तागेले एक वेशभूषा म्हणले एक राजालवरी आशिल्ली अशी एक मुकुट घालून राजालवरी वस्त्र घालून हातान तो खड्ग की गद की धनु तो कसो करताशिलो बैलाक बैलाक पाय्यार मारताशिलो ते गधान मारताशिलो मान 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 हे करताशिलो गायक मारताशिलो तेन्ना राजाक हे पळयलें की परीक्षित महाराजाक मस्त दुःख जाता आणि मस्त कोप येता तेन्ना ते मनशाले तो वता आणि एकदम जोरान बोड आवाजान ताका सांगता की हे पैल राबय तू कसं करतास हे मेगेल राज्यान ते न्हू तू कसं करतास तू कोण तुका पळयले तुगेल वेशभूषा पळयले राजाल वेशभूषा आसा जाल्यार तुका पळयले रे तू एक शूद्र म्हण दिसतास तू हांग कसले आयला तुगेल उद्देश कसले म्हणा ताका निमतान आनी हे गाय का बैला का तू कसले मारतास हांगेले अत्याचार कसले करतास तुका हे अधिकार कोण दिले मागीर राज्य येवन असले इनोसेंट गायकांनी तुका मारचें हे अपराध कसले करतास तू हांव तुका आत्तां मान काडटा म्हण तागेले एक खड्ग घेवन ताका मारचे वता तेन्ना ते तो कली उरता कली एक राजाल रुपार घेवन आईल उरता हांगा प्रवेश करचे खातीर तेन्ना ताका कळटा तो हो राजू काय कमीच न्ही आता म्हाका हाणें मारता म्हण हो कितलो हें आसा बलशाली आसा म्हाका गोत आसा कोणाक तो सोडना म्हण तो कसो करता उठले तागेले पाय धरता आनी तागेले माफी मागता की म्हाका माफ करा म्हाका हांवें तो आईल खातीर आनी हांव येवचें हांगा एक स्वाभाविक म्हाका हांगा एक तुगेले हांव शरण वता आनी म्हण हे पुरा वेशभूषा आनी काण घालता आनी म्हाका माफ करा म्हण तागेले पाय घट्टी धरून सोडता तेन्ना परीक्षित महाराज पळयता तो मागीर ताणें मागीर माफी मागले मागीर पाय धरले आतां क्षत्रियाल धर्म म्हळ्यार कोणें तांकां शरण आयिल्ले तांकां आश्रय दिवपाक हे पांडव लोकांक बी हेचे आदर्श आशिल्ले परीक्षित महाराज बी हेचे आदर्श पालन करता तेन्ना तो पळयता आतां कसो करचें आतां तो कली वय जाल्यार ताणें आतां माफी मागल्या मागीर आश्रय घेतल्या ताका आश्रय दिवका पडलें तेन्ना तो सांगता राजू तुका हांव वय हांव तुका तुगे जीव दान करता जीवन दान दिता तुका मान काडना जाल्यार तुका हांगा रातच्याक प्रवेश ना तुका हांगा तूं उरता तशी ना आमगेल्या राज्यान तूं तसलें म्हळ्यार हांगा बरे देवभक्त लोक आसा ती सात्विक लोक आसा ती हांगेल मध्ये तुका खंय जाग ना तूं हांगच्यान वचपा म्हण छान पाय धरून सांगता एक मस्त विनम्रतेन ताका सांगता राजाक ना हांव हांगा आयिल्लो आसा म्हाका एक स्थान दी हांगा रावच्याक तुगेले राज्याक तुगेले प्रजे म्हण हांव लेख म्हणून सांगता मस्त तो अनुकंपान ताका हें करता मागून घेता तेन्ना परीक्षित महाराज सांगता ओके तूं म्हाका शरण आयला म्हळ्यार हांव तुगेले हे इच्छे हें करका पडटा तेन्ना तो सांगता आतां जायत तूं कसो कर खंय हें आसा इंटॉक्सिकेशन खंय नशापान आसा आमगेल्या राज्यांत खंय गॅम्बलिंग चलता आसा आनी खंय वेश्यावृत्ती चलता आसा आनी खंय प्राणी हत्या जाता आसा थंय तूं राबयता म्हणटा तेन्ना कली एक घडी विचार करता हो परीक्षित महाराज म्हळ्यार साधारणाचे राज न्हय हो पुरा साम्राज्याचे पृथ्वी आळसीत आसा आनी हागेल राज्यान तूं प्रजे इतलो सुखान आनंदान संतोषान ताणें आसा ती म्हळ्यार हागेल खंय राज्यान तूं हे चार वस्तू खंय दिसना म्हाका म्हळ्यार राज म्हाका मोस करता आसा
म्हळ्यार म्हाका राबच्या हांगा दिना तो स्थळ दिना म्हण जालें आनी तो आनी परत तागेले पांय धरता सांगता पळय तुगेले राज्यान तूं तुका गोत आसा कशें आसा तुगेलें राज्य म्हणून हे चार वस्तू तुगेले खंयी राज्यांत ना म्हळ्यार म्हाका हांगा खंय स्थळां मेळना म्हण जालें ना म्हाका दय करून खंयचे एक दुसरे आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दी आनी एक जाग खंय कोणी म्हाका सांगा म्हूण सांगता तेन्ना परीक्षित महाराज सांगता जाय तूं एक काम कर खंय अनावश्यक रितीरी जास्ती भांगर संग्रह जाल्या की थंय तूं राबयता म्हणटा तेन्ना हांव कली विचार करता हो हय रे तरी हें भारी लायक जायत हांव राबता म्हणटा कली मनान तूं खुशी जाता खंय अनावश्यक संपत्तो अनावश्यक भंगर खंय संग्रह जाता थंय लोकांले फाल्स उलोवचे नॅचरली प्रवृत्ती येता त्यानंतर मोस करचे प्रवृत्ती येता त्यानंतर एक दुसऱ्याक द्वेष करचे प्रवृत्ती येता हे जाग म्हगेले खातीर बरे उरतले म्हणून कली सांगता मी कली थंय राबता हांगा हें जाले नंतर कलीक प्रवेश दिले परीक्षित महाराजांनी आनी तदनंतर परीक्षित महाराज आपणेल काम करता आता कली प्रवेश जाले नंतर ताका गोत आसा आपण्यान कितलो सावधान उरका आनी कसले प्रिकॉशन्स घेवका म्हूण तो कसो करता ते धर्माचे 3 पाय स्थापने करता स्ट्रॉंग करता राज्यांत धर्माची स्थापनेक जास्ती प्रोत्साह दिता ताची पुरा व्यवस्था करता तदनंतर खंय खंय जास्ती भांगर संग्रह जाले अनावश्यक जावन ते भांगर पुरा घेता आपण्या ताब्यान आनी ते भांगर पुरा ते राज्याची अभिवृद्धीक आनी राज्यान पुरा संकीर्तन यज्ञ करता ताका तसो आतां कली आयले म्हळ्यार आपण्यान जागृत उरपा आपण्यान संकीर्तन करून हे कली प्रभाव कलीक एंटर प्रवेश दिला हांवें जाल्यार कली प्रभाव जास्ती जावचे दिवचे ना म्हणून संकीर्तन यज्ञ करता राज्यभर पुरा राज्यान तो संकीर्तन यज्ञ जाता तेन्ना कली प्रभाव कमी करचे पळयता हांगा पळयले री एक तरेन ताणें कलीक प्रवेश दिलो मस्त लोक अशें दिसता अरे कलीक प्रवेश कसले दिलो ताणें पयले प्लेसार तो इतलो स्ट्रॉंग राजा आशिल्लो शक्तिशाली आशिल्लो पण जाय जाल्यार कलीक तेन्ना मान काडयत आशिल्लो पण कसले मारलो ना कलीचे प्रवेश नाशिल्ले कली प्रभाव नाशिल्ले कलियुग नाशिल्लो आमकां म्हण अशी आमी लेख येता जाल्यार परीक्षित महाराजाक गोत आशिल्लें आतां द्वापर युग जाले आतां कलियुगाचे प्रवेश आसा हे देवालयाची एक रचना आसा एक 4 युगाचे आतां कलियुगाचे प्रवेश जावं का हे देवाले प्लॅन ते देवाल प्लॅनात हांव आड येवचें ना जाल्यार म्हगेल राज्याचे रक्षण बी हांव करता म्हणून कसं केलें ताणें कलीक प्रवेश बी दिले आनी कलीक प्रभाव जायनाशी बी ताणें पळोवन घेतले तशी इतले एक्सपर्ट राजा आशिल्लो परीक्षित महाराज कडेन माताजीन सांगले वरी हे भागवतमांतू एक श्लोक येता पहिले स्कंदांतू 17व्या अध्यायांतू 24 श्लोक येता हे 4 स्तंभाचे बद्दल 4 पिलर्स ऑफ धर्म हाजे बद्दल ते श्लोक येता तप शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता अधर्मांसैस्त्रयो भग्ना स्मया संगमदैस्तव हे कसं सांगता हे सत्ययुगांतू धर्माचे 4 स्तंभ जे स्थापने केले देवान ते खंयचे तपस्सेक करचे शौचम स्वच्छते दया दय दाखोवचे आनी सत्यम सत्य हे 4 आशिल्ले जाल्यार हे कलियुग येता येता कसो जालें हे 3 स्तंभाचे नाश जाले हे एकच स्तंभारी हे राबल्या कसं लेख हांगा अधर्म येवचे सूर जाले अधर्म 3 रूपार येयले हांगा कसले प्राईड अहंकार लस्ट काम प्रवृत्ती आनी इंटॉक्सिकेशन नशापान हाजी मिती हे अधर्म लक्षणां मिती कसं जालें धर्माचे 3 पाय मोडले 3 पाय नाश झाले पण हांगा सांगित आसा आता सत्ययुगांतू सत्ययुगा हे नाव सत्य आसा सत्ययुगाक एक सुवर्ण युगा बी म्हण सांगिल्लें आसा हे सत्ययुगांतू 4 पाय आशिल्ले धर्माचे अशी वता त्रेता युगांतू
हे धर्म कमी जाता आयले. त्रेतायुगांतू हे 3 पाय उरले धर्माक. तदनंतर द्वापर युगांतू 2 पाय उरले. आता कलियुगांतू 3 पाय गेले, 1 पाय मात्र असा धर्म 1 पायावर राहिला. आता आमी पळयता ती एक 4 पायाचे टेबल अस म्हण असले रे. टेबलाक 4 पाय असले मात्र ते टेबल समोर राखता, स्थिर उरता. तातूंत 1 पाय बी मोडल्यार कसो जाता, टेबल हालता. 2 पाय मोडले री टेबल राबना. 3 पाय मोडले तरी टेबल राबना. तशीच आमच्या समाजांतून धर्माचे हे 4 पाय, तप, शौच, दया, सत्य, हे 4 पाय असले मात्र समाज एक समस्थिर जाऊन राखता. आमी आतां पळोवया कसले हे 4 स्तंभ कसले आवश्यकता आसा म्हणून पळोवया. कृष्णान हे 4 पाय, हे 4 स्तंभ स्थापन केले. आता आमी आमगेले आमगेल म्हापशेकाला लोक बी आता पळयले रे. आता ते टायमार लोक तपस्सीर करता आशिल्ले एक साधारण प्रमाणात. उपवास करचे जन्माष्टमी की एक शिवरात्री की नवरात्री की उपवास करता आशिल्ले एक तपस्सीर. एक देवाक तांणी पूज करची की घरांत एक पूज की अशें पुरा आशिल्ले. जाल्यार अशी आता दिवस वता वता कलियुगान कसं जालें, आता लोकांक उपवास करचे कश्ट जाता. डायट म्हण कसकसलकी करता ते. जाल्यार पयले कालाचे डायट हे आशिल्ले आमगे स्वास्थ्याक. उपवास एकादशी की जन्माष्टमी की पिंगविंगड हाका उपवास करचे. तदनंतर क्लिनलीनेस स्वच्छते. पहिले कशे आशिल्ले आमी आज्या काला आनी पळयले रे घर सकाळी उठले की ते मातये घर उरता आशिल्ले. सकाळी उठले की पयले शेणान सारोवचे आशिल्ले, रंगोली घालची आशिल्ली. नंतर न्हावन येवन घराचे दिनचर्या सुरू जाता आशिल्ले. आता कसं जाता, आता घरांत आमगेले सर्वंट केन्ना येता तेन्ना घरांत स्वच्छते सुरू जाता. ते दोगसून दनपार जाले जाले सांजवाळ जाले रे जाले आमगेले पयले रांदप करचे की बाकी ಒಟ್ಟು दिनचर्या जाले नंतर केन्ना केन्ना आमी न्हांवचे वता ती अशें जाल्लें आसा. तदनंतर दया. पयल्या काळात कशें आशिल्लें, एक बरे एक घराण्याचे म्हळ्यार खंय ड्रिंक्स ना, स्मोकिंग ना. अशें कोणाले कुटुंबांतू एक ड्रिंक्स एक स्मोकिंग कोणे एक मनशान चुकून कोणाले वायट संगात येवन केल्ले म्हळ्यार ताका बहिष्कार करचो उरता आशिल्लो. कसले म्हळ्यार एक बटाटो कुशील बटाटे खांत उरले रे ಒಟ್ಟು बटाटे वायट जातात. तशीच एक मनुष्य कुटुंबात उरलो म्हळ्यार बाकी कुटुंबाचे बाकी लोकांवर बी परिणाम पडता म्हण ताका बहिष्कार करचो उरता आशिल्लो. तशीच आत्तां पळयलें रे आजच्या दिवसांत तो एक फॅमिली पुरा आवसो बापूसो चेडूं ಒಟ್ಟು मेळून पार्टी करता ती आनी ड्रिंक्स पिता ती स्मोक करता ती. कोणाक कसले पडिल्ले संस्कार ना. तशी हे दया. आता दया अनेक म्हळे रे कडे पावला ते ट्रुथफुलनेस सत्य. पहिले एक फाल्स उलयले म्हळ्यार कितलो व्हड अपराध जाता आशिल्ले. तांकां कितलो व्हड शिक्षा जाता आशिल्ले, जैल वता आशिल्ले तांणी केन्ना मरणदंडाने शिक्षा वरे तांकां मेळता आशिल्ले. जाल्यार आयच्या दिवसांतू कोण लॉयर नावे कोण हे मरणदंडाने शिक्षा दिता तो वरे फॉल्स सांगून कितले की केस आमी धांपून घालता. हे सत्याक बी काही महत्व ना आजकाल. अशी कलियुगांतू पुरा नष्ट जाता आसा. ताचे खातीर हे प्रिन्सिपल्स आसा ती धर्माचे हे 4 प्रिन्सिपल्स हे खंयचे मनशान केल्ले न्हय. मनशान केल्ले न्हय, हे देवान केल्ले. हे देवान एक मनुष्याक तागे जीवन एक परिपूर्ण करचें घेवचे खातीर हे एक 4 स्तंभ तांकां दिल्ले. कसले एक मनशान आत्मसाक्षात्कार करचे खातीर आनी गॉड रियलायझेशन देवाल साक्षात्कार करचे खातीर हे एक नियम करून हे एक प्रिन्सिपल्स आमकां दिल्ले आसा. आता पळयलें रे एक ऑस्टेरिटी आमी आतां वैज्ञानीक रुपान पळयल्यार बी एक तपस्या आमी एक फास्टिंग म्हण करता ती उपवास म्हण करता ती पळयचे गेल्यार केन्ना आमी उपवास करता ती आमगेले एक
बॉडीच पुरा ऑर्गन्स आमगे लिव्हराक इंटेस्टायनाक पुरा एक ब्रेक मेळटा, रेस्ट मेळटा आनी 24 तास काम करता उरतात आमी, दिवसा 4 वळे 3 वळे खाता उरतात. ते डायजेस्ट करचे, नाका आशिल्ले ते भायर घालचे, जाय आशिल्ले ते आमगेले रगत करचे. कंटिन्युअस आमगे बॉडी काम उरता. त्या बॉडीक एक रेस्ट मेळचे खातीर एक हे उपवास म्हणून. तदनंतर केन्ना आमी खायनात न्ही, तेन्ना आमगे पुरा टॉक्सिन्स भायर वतात. बॉडी एकदम स्वच्छ जाता भितर वयल्यान. तितलेच न्ही, क्लिनलीनेस क्लिनलीनेस आमी आमगेले घर, आमगेले शरीर आमी न्हाता ती ब्रश करता ती आमी क्लीन दवरता ती. तशी हे शरीराचे क्लिनलीनेस इतलेच न्ही, हे मनाचे बी क्लिनलीनेस जाता केन्ना आमी ऑस्टेरिटी करता ती. तशी कृपा, दया. दया म्हळ्यार कसं न्ही, दयाचे विरुद्ध म्हळ्यार इंटॉक्सिकेशन, नशेपान करचे, नाका आशिल्ले अंत व्यसनांत पडचे. आणि ट्रुथफुलनेस, सत्य, सत्य सांगचे कसले तो, सत्य सांगचे म्हणजे आमगेले कितले की जन्मान तुले कितले कितले की कर्म आमगेले आसा ती, ताजे परिणाम आमी आतां भोगता आसा ती, ताचे खातीर ते कर्म बंधनांत आनी पडचे ना. आमी सत्याचे अभ्यास करता, सत्य उरपाचे, सत्याचे जीवन करचे. अशी हे 4 विषय आसा आमगेले उद्धारा खातीर देवान आमके प्रिंसिपल्स दिल्ले आसा. तेन्ना भगवत गीतांत कृष्ण सांगता, 7व्या अध्यायान सांगता, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. दैवी एषा गुणमयी, ही देवी शक्ती असा, ही मायाशक्ती. मायाशक्ती तिगेल 3 गुणान, 3 गुणा मिती हे मस्त एक भारी एक हे असा मस्त आम्ही ते पार करचे म्हळ्यार भयंकर कष्ट आसा. एक पाय करचे हे 3 गुणान प्रभाव करता. माया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हे कशी पार करता, भारी कष्ट, हे इम्पॉसिबल म्हणतात, साध्य नाही. जाल्यार कोण मेगेल शरण वता, कृष्ण सांगता कोण मेगेल शरण वता ताणे एकदम सरळ सहज रीतीनं हे पार करता म्हणून सांगता. हांगा कृष्णाक सांगचे उद्देश म्हळ्यार मायाशक्ती अगदी दुष्कर आसा, जाल्यार कोण मेगेल शरण वता ती, तांणी मेगेल आश्रय घेता ती, तांकां माया शक्तीक आमी पार करता देव सांगता. जाल्यार हे शरण वच्चे इतले ससार आसुंये, सरळ आसुंये ना, हाचे खातीर आमकां योग्यते जाय पडटा. हे शरण वच्चे प्रत्येक लोक शरण वचनात. आतां आमी पळयला ती आमगेले एक भारतांत तूं पळयता कितले एक आध्यात्मिक संस्था आसा ती, कितली एक आध्यात्मिक संस्था आसा ती. आतां टीव्हीर आनी आमी पळयता ती कितले हजारो लाखो लोक येता ती कोण एक तांणी प्रवचन दिता ती. एक गुरू तांणी प्रवचन दिता ती, हजारो लाखो लोक येता ती आयकुच्याक. आणि कसं करतात ते आयकतात ते येतात, हा कितलं भारी लायक ते गुरून कितलं लायक सांगले, तशी सांगले अशी सांगले म्हणतात. जाल्यार घरा वचून तांकां कसं करतात ते करतात, फॉलो करनात कसलेच. जाल्यार तांतू आनी कितले लोक येतात ती भक्तींत येतात. भक्तींत येवन एक थोडे प्रमाणात तांणी भक्तीचे पालन करतात. जाल्यार पूर्ण प्रमाणान तांणी सरेंडर जायना, तांगे जीवन पुरा प्रमाणात तांणी देवाक शरणागत जायना. थोडे प्रमाणात आमकां भक्त करता ती, आमी कितले जाता आमी तितले करता, हाच्या भायर आमकां जायना म्हण अशी. ताचे खातीर शरणागत जावका म्हण शरणागत म्हणलं शब्द मस्त व्हड आमगे जीवन. पहिले पहिले आमी शरणागत म्हळ्यार कसं न्ही, आमगेले अहंकार, आमी सरेंडर म्हळ्यार कसं जाता, आमगेले अहंकार, वी हॅव टू गिव अप अवर इगो, फॉल्स इगो. ते मस्त कष्ट जाता मनशाक. इगो म्हणल्यार मस्त व्हड, हे मेगेल स्पेस, हे मेगेल नियम, हे मेगेल बाउंड्री. हाजे भायर कोणें भितर कोणें येवचें ना,
म्हाका कोणे विचारचे ना हाजे बद्दल अशी एक सटल लेवलार प्रत्येक मनशान तो उरते आनी तो शरणागत जावचे भारी कश्ट वयता जाल्यार आमकां प्रभुपाद स्वामीले एक अनुग्रहान ताणे एक इतलो व्हड संस्था केले आनी इतले न्ही हांगा आशिल्ल्या लोकांक एक मार्गदर्शन केले अनेकानेक तांणी पुस्तक बरयले की कशें करून हे भक्ती म्हणल्यार एक मार्ग एक प्रोसेस अशी न्ही की आज आमी आयकले आमकां बरें दिसलें हां जालें आमगे जीवन सार्थक आमी जालें आमगे मोक्ष पावून गेले अशें जायना एक प्रोसेस हे आमगे जीवन भर करता आमगेले जन्म भर अनेक अनेक जन्म बी आमकां घेवका पडटले ते आमी प्रॅक्टीस करता हे प्रॅक्टीस करून येताले आतां हे सत्यम शौचम दया ते कशें येतले आमगेले प्रॅक्टीस करून येतले आमगेले एक जीवन शैली जावन हे येवका अशें न्ही की हां आमकां कळ्ळें आनी फाल्यांच्यान आमी अशी उरतले ना आमगेले जीवन शैलींत हे हाडूंक जाता हगूर हगूर जावन प्रभुपाद स्वामीन ताचे खातीर आमकां 4 नियम दिले हे 4 आमकां पालन करता जाल्यार ऑस्टेरिटी क्लिनलीनेस मर्सी ट्रुथफुलनेस हे करता जाल्यार आमी पयली 4 नियम पालन करता तशी मांसाहार करचे ना परस्त्री जावं परस्पुरुष यंग सॉरी परपुरुष संग करचे ना त्यानंतर गॅम्बलिंग करचे ना नंतर नशापान करचे ना म्हण प्रभुपाद स्वामीन हे 4 आमकां नियम दिल्ले आसा हे 4 नियम आमी केन्ना पालन करता ती हगूर हगूर आमी शुद्ध जातात आणि तत्संगतीक तांणी आमकां हरिनाम बी दिल्लें आसा तेन्ना हरिनामा जप करता ती 4 हे करचे ना म्हण सांगले प्रभुपाद स्वामीन आनी 4 विशय आम करका म्हण सांगले कसले हरिनाम आमी जप करता भक्ताल संग करता प्रसाद ग्रहण करता देवाक आमी कसं खाता ती देवाक भोग रुपार नैवेद्य करून ते आमी प्रसाद रुपार घेवपा त्यानंतर देवाली कथा आयकुचकी देवाले पुस्तक भगवद्गीता भागवत आयकुचकी हे म्हणटू सदां तो आमी हे करून करून हगूर हगूर आमगेले केन्ना मन परिवर्तन जाता आमगेल्यान तो एक रुची येता देवाल बद्दल थोडें आकर्शण येता तेन्ना हगूर हगूर जावन आमगेले हे 4 स्तंभ आसा जिवनाचे तप शौच सत्य हे पुरो हगूर हगूर जावन आमगेले स्ट्रॉंग जाता ते स्तंभ आमी स्वता जीवन बदलून हे स्वताच हे 4 स्तंभ स्ट्रॉंग करता आनी आमी दुसऱ्यांक बी हे शिकोवता प्रभुपाद स्वामीन सांगचे आमी तांगेले स्तंभ बी आमी मजबूत करता तेन्नाच हे धर्माचे 4 स्तंभ स्ट्रॉंग जातात अशी प्रत्येक लोकांना हे 4 स्तंभ तांगेले स्तंभ तांणी स्ट्रॉंग केले पुरा समाजाचे हे धर्माचे हे स्तंभ स्ट्रॉंग जाता धर्म आनी परत उठून प्राप्त जाता हे इस्कॉन हे लेवलार काम करता हे भागवतमान असं दिला हे लेवलार प्रभुपाद स्वामीन आमकां शिकयल्लें आसा तांणी एक संस्थे स्थापन केल्लो आसा बरी तांणी एक देवळ हांगा बांदून दवरला तांणी हांगा वेवस्था केल्या लोकांक हांगा येवन आयकून हाजे बद्दल भागवतम भगवद्गीता बद्दल आयकून तांगेले जीवन शैली बद्दल न्हू तांणी एक भक्ती मार्गार येवन भक्ती प्रॅक्टीस करून हे 4 स्तंभ तांणी मजबूत करण्याचो आमकां तो अवकाश काडलेलो आसा